दिलीप बोरकर म्हणून वळखता. दिलीप बोरकर म्हणून हांव फेमस आहा वॉर्ड नंबर 11. सो हांव म्हाजें फ्रेश आतां इलेक्शन आतां हांव कॉन्टेस्ट करता कॉन्स्टिट्युएंसी इलेक्शनाक. हांव सिपॅडांतलो वर्कर सुपरवायझर म्हणून आसलेलो. हांव रिटायर जावन आतां 1.5 वर्स जालें. संदीपाचें हेल्प म्हाका भरपूर आहा ह्या हितून. आनी संदीप नार्वेकर तशेंच आमचे कालूस बाब आल्मेदा आमचे वास्कोचे MLA त्यांच्या सपोर्टाचेर आमी आतां इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक हांव फुडें सरला. आनी संदीपान कितें कामां केल्यार ती हांकां आमच्या वॉर्ड 11 भरपूर खबर आहा. तेणी 10 वर्सां कंटिन्यूस वावरता थंय आनी त्याच्या सपोर्टाक आमी आसा त्याच्या वांगडा. तेजोय सपोर्ट म्हाका आसा. आनी आतां ही कामां पळय कितें जातलीं जावपाचें आसा ती आमी दोग जाण मेळोन करतले. थोडी एरिया आमची अशी आसा अजुनूय डेवलपमेंट जावपाचें आहा भरपूर. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी पिलर आसा, पोल आहा खूब ओल्ड जाल्या, वायरी भरपूर आहा. ताका पायपलायन इतले गेल्या थंय भितर एक प्रत्येक जाणाचें कनेक्शन आहा थंय तें एक कॉमन करून तांकां कनेक्शन दिवपाक करता आमी. तशेंच थोडे ब्लॅक स्पॉट आहा थंय ते आतां कचरा हें तें बीन सगळें खंय खंय उडयता तें आमी मातशें क्लियर करीत आसा. आनीकूय थोडे उरला ते क्लियर करतले. सिवरेज पायपलायन थोडी आमी कनेक्ट केल्ली आहा सगळ्या घराघरांनी. थोडी 2-3 कितें घरां उरल्या ती आमी कनेक्ट करपाची आतां चालू आसा आमचें. आनी एक म्हणजे बाकीचें साफ सफाई कितें आहा ती गटर क्लिनींग हें तें आमी बिफोर रेनी सिजन आमी हातून घेतले. अवेरनस करता, मास्क यूज करपाचें, सॅनिटायझींग आमी सॅनिटायज सुद्दां केल्ले आहा. थोडी एरिया आमी हातून घेतलेली आहा सॅनिटायज करपाची. आनी चालू आसा आमचें काम. इतलीं वर्सां 10 वर्सां जालीं हांव काम करता ह्या वॉर्डान. आनी हो पयलीं लेडीज रिजर्व जालो. मागीर कितें कोर्टाचें कितें ऑब्जेक्शन हाडलें कोणें आनी कितें जावन तो जेंट्स OBC जालो. मागीर जेंट्स OBC जाल्ल्यान म्हाका हांव जनरल आसल्या कारणान म्हाका तें हेजेर रावपाक मेळ्ळें ना. म्हणून काल सरान एक डिसिजन घेतलें की आमचे मंडळाचो आनी बरो कार्यकर्तो ते दिलीप नारायण बोरकर ताका उबो करपाचो. आनी हांवेंनूय फूल म्हाजो 100% हांवें ताका फूल समर्पीत केला आनी ताच्या फाटल्यान रावतलो आनी ताका जिखोवन हाडटलो. कामां हांव करतलोच आनी येना जाल्यार सुद्दां करतलोच. तुमच्या वांगडा हांव आसा. तशेंच तुमी 23 तारखेक म्हाजे कडल्यान रावा आनी म्हाका विश्वास आहा तुमी रावतले म्हणून. Yes, see, I was a councillor 2015 to 2020. वॉर्ड नंबर 19 कावन्सिलर आहलो हांव. म्हाजें नांव फ्रेडरीक हेंड्रिक्स. आनी आतां म्हाजो सीट जो 19 आहलो तो लेडीज जालो म्हूण आतां हो वॉर्ड आहा वॉर्ड नंबर 17. सो ह्या वॉर्ड नंबर 17 हांव आतां कॉन्टेस्ट करता अंडर आमचो कालूस आल्मेडा MLA आहा पळय एज द BJP बॅक पॅनल. सो आय एम द कॉन्टेस्टंट फ्रॉम वॉर्ड नंबर 17. आतां कितें जाता न्हू हो वॉर्ड नंबर 17 आहा मंगोर. दीस वॉज द प्लेस वे कंटेनमेंट झोन जाल्लो, द फर्स्ट कंटेनमेंट झोन गोवान जाल्लो पळय. एंड दीस प्लेस it suffered a lot. लोकांक खूब त्रास काडले. So what we are looking at over here is lots of improvements in this ward. Sanitization is a big issue. तेवूय सॉल्व करपा जाय. इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आहा. जे पोल आहाय पळय हिंगा ते पयलींचे एक 40 वर्सां पयलीं घायले. दीस इज बेसिकली अ लोअर म्हळ्यार जी मंगोर म्हण एक व्हडली एरिया आहा. सुवेज एक इशू आहा. थोडे इशू घरान टॉयलेटी नाय. पब्लीक टॉयलेट जे आहा ते सारके कंडिशनान नाय. सुवेज लायन जे आहा थोडे जाग्यार आहा थोडे जाग्यार ना. इलेक्ट्रिसिटी दुसरो प्रॉब्लम आहा तो जशें हांवें म्हणलां पोल्स पयलीं घायल्ले आतां पोल घालपाक डिफिकल्ट. पूण आतां आमचो MLA जो आहा ही स्पिकींग टू द पावर मिनिस्टर. वी आर वर्किंग आउट अ सोल्युशन ऑन हाव टू इम्प्रूव द इफ आनी स्टेप हें जाय आमकां ट्रान्सफॉर्मर जाय घालपा पडटले. उदकाचो प्रॉब्लम आहा. उदक हिंगा एक्चुली सकाळचें येता सकाळीं 4 ते फ्रॉम 2:30 till 6 o'clock. तर आतां मांगरान एक बरें जालें एक व्हडली टांकी जाली आमची ती रेडी जाता मे म्हयन्यान रेडी जातली. सो वील बी वर्किंग ऑन इन्क्रिजींग द टायमिंग्स अप टू से 9 AM. तर लोकांक जे कामाक वयता पळय ही सगळीं हे कामाक वयताय बायलां हिंगा कामाक वयताय आनी ते वर्किंग एट स्मॉल जॉब्स. तर तेमकां एक रातचे दिसाचें फूल काम केलें एक आपलो दिसवाडो सोडून येयले घरा. सो दे नीड that proper night sleep. So for that we will ensure that water is there till 9 AM. Yeah, see, as far as COVID situation, we know how the situation is worsening at the moment. But it is important that people come out to vote because this ward needs to change. हो वॉर्ड बदलपाक जाय. आनी हे सगळे भुरगे आहाय पळय म्हाजे वांगडा आहाय भुरगे आहाय आमचे सिनियर लोकूय आहाय बायलांय आहाय सगळीं आहाय आनी चेंज जातलो. हो वॉर्ड चेंज जातलो. तेमकांय होप आहा तेजे दे हॅव होप इन मी. एंड हांव एक तेमकां प्रॉमीस करता हांव तेमकां एक लेट डावन करपाक ना.
How is the response good? रिस्पॉन्स इज व्हेरी गुड. तिनूय जाग्यार तिनूय पार्टान रिस्पॉन्स भरपूर बरो. एंड एज ए आय मीन लायक हांव 19 आहलो. 19 जे जाग्यार आहलो म्हाका थिंगा स्वच्छ भारत अंडर बेस्ट वॉर्ड म्हूण म्हाका मेळ्ळलो अवॉर्ड. गव्हर्नरा कडल्यान अवॉर्ड मेळ्ळलो. फायनल अपील टू माय वोटर्स इज आमचे वांगडा राव. हे आमचे गव्हर्मेंट BJP गव्हर्मेंट आहा, आमी वांगडा काम करताय आनी तुमकां आमी फुडें व्हरतले. माय सिंबल इज आल्मारा. सिंबल म्हाजो आल्मारा. वॉर्ड नंबर 17 फ्रेडरिक हेनड्रिक्स. माझे नाव देविता मिली नारोलकर. हांव वॉर्ड नंबर 90 कंटेस्ट करता हे वेळा. कारण लेडीज रिजर्व जाल्लो आसा OBC, तेजे खातीर हांव वॉर्ड नंबर 90 रिजर्व कंटेस्ट करता. म्हाजे सिंबल जावन आसा एरोप्लेन. हेजी पयलीं हांव 2005 पर्यंत कावन्सिलर आसलें. ते वॉर्ड नंबर 16 कंटेस्ट केल्लें आनी हांव वायस चेअरपर्सन बी जावन गेलें त्या टायमार. आनी आतां हांव BJPचे पॅनलाचेर काल्लू सराचे अंडर पॅनलाचेर आसा. हांव कंटेस्ट करता. पडान आदले कावन्सिलर फेडरिक होपी हेणें खूब कामां केल्लीं आसा आनी हांव ते आनी फुडें व्हरपाक सोदता. बाकीचीं कामां जीं आसात. म्हाका मायमोळे, उदयवाडी, मंगूर, डावन मंगूर, दापतोळे, पार्ट ऑफ फकीर गल्ली आनी पार्ट ऑफ बर्नापूर. बरो व्हडलो वॉर्ड आसा. व्हडलो वॉर्ड आसा. 2869 वोटर्स आसा म्हाजे वॉर्डान. खूब हॉट मिक्सिंग बी करपाचें उरलेलें आसा. थोडें काम उरलां. सिवरेज लायन करपा जाय आनी बाकीचे सगळे जे गव्हर्मेंट बायलां खातीर फेसिलिटीज बी आसा ते हांव सगळे तांकां पावयतलें. सगळें पावयतलें आनी म्हाज्या 100% वॉर्डा खातीर काम करतलें. वॉर्डान मातशी वॉटर प्रॉब्लम आसा कारण बिल्डिंग्स हेजेर आसा ते हांव काल्लू सरा हें करून हांव ट्राय करतलें सॉल्व करपाक प्रॉब्लम्स. वॉटर प्रॉब्लम्स आसात मंगूर हिलाक. 2 राउंड कंप्लीट जाले म्हजे. वन विथ अपील एंड वन विथ मॅनिफेस्टो. How is the response? Good, I'm getting a good response since I'm from a different ward, but people are with me and they are very supportive and they are very cooperative. 23 तारखेर इलेक्शन जावपाचें आसा. हांव सगळे वोटरा कडेन मागता म्हाजे वॉर्ड नंबर 19 वोटरा कडेन की तांणी मास्क आनी सॅनिटायज वापरून येवचें आनी सगळ्यांनी वोटींग करपाक भायर सरपाचें आनी म्हाका सपोर्ट करपाचो. म्हाजें सिंबल जावन आसा एरोप्लेन. हांव सुदीप धारगळकर. हांव वॉर्ड नंबर 16च्यान कॉन्टेस्ट करता. हे मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचें इलेक्शन. हांव काल्लूस आल्मेदा वास्को MLA हेज्या पॅनलाक उबो रावला. गेली 4 वर्सां हांव सोशल वर्क करिता. वॉर्ड नंबर 16 हांव कॉन्टेस्ट करता. म्हाजो सिंबल जावन आसा बॉल. हय, वास्को कॉन्स्टिट्युन्सीन सगळ्यान व्हडलो वॉर्ड म्हाजो. तितून 3750 वोटर्स आहा. आमच्या वॉर्डान खूब कामां आहा करपाची. म्हटल्यार मेन म्हणजे सेवरेज लायनीचें काम आहा आनी वॉटर प्रॉब्लम आहा. तशेंच खूब कडेन ब्युटिफिकेशनूय करपाचें आहा. मेन प्रॉब्लम म्हटल्यार सेवरेजीचो. तशेंच आमकां आमदाराचो सपोर्ट आहा. आमदारा कडेन आमी सेवरेज लायनी बद्दल उलयल्या. तेणी आमकां सांगला सेवरेज लायनीचो प्रॉब्लम बेगीनच्या बेगीन सॉल्व करतलो म्हणून. तशेंच पाणयाचें आहा. पाणयाचो प्रॉब्लम जो आमी बायलांक रातचें उठोन पाणी बीन भरचें पडटा तोय आमदारान सॉल्व करतलो म्हटल्यार प्रॉब्लम. जे रातचें पाणी येता ते आमी टायमींग तेजो जसो 7 ते 9 7 ते 10 असो टायमींग करपाक ट्राय करता. हे जे आमदारान सांगला हे करून दितले. तशेंच हॉट मिक्सिंग रोड आहा. प्री मॉन्सून जे आमी तयारी केला. हांव तशेंच आमदारा कडेन हांवें आमदारा कडेन उलोवन दवरला की इलेक्शन जातकूर म्हाज्या वॉर्डान कामां सुरू जातली सोमतीत प्री मॉन्सूनाची. ऑलरेडी आमी तरी प्रायवेट लेबर्स घालून कामां जे गटर चॉकअप्स आसलेले ते आमी ड्रेनेज काडपाक चालू केला. हांव सगळ्या वोटरां कडेन म्हाज्या मागता येता ते 23 तारखेक प्लीज तुमी वोटिंगेक भायर सरचे. भायर सरतना लक्षांत दवरा, मास्क घालात, सॅनिटायझराचो वापर करात आनी 8 ते
4 म्हणजे वोटींग जातले. 8 ते 4 कित्याक म्हणटा, 4 ते 5 हे कोवीड पेशंटा खातीर वोटींग टायमींग दवरलेलो आहा. त्या खातीर तुमी 8 ते 4 पर्यंत बेगीन वोटींग करचें आनी म्हाजो सिम्बॉल जावन आहा बॉल. प्लीज म्हाका वोट करात आनी तुमची कामां करपाक फुडें धाडून दियात. आमदारांक आमच्या वांगडा आमदार आहा, आमदारा थ्रू आमी सगळीं लोकांची कितें कामां आहा ती करून दितले. देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्या म्हजो दिपकाचो नमस्कार. हांव दिपक नायक. म्हाजें पॉलिटिकल कॅरियर एक्चुअली स्टार्ट जालें 2000 एट द एज ऑफ 23. तेन्ना हांव फर्स्ट कावन्सिलर म्हणून इलेक्ट जाल्लो. इनफॅक्ट तुमकां खरें सांगचें म्हटल्यार तेन्ना म्हाका पॉलिटिक्स कितें खबर नासलेलें. एंड आय वॉज गॉट इलेक्टेड एज अ कावन्सिलर एंड तेन्ना मागीर म्युन्सिपालिटीन पावलो. आनी 2004 हांव एज अ चेअरपर्सन म्हणून सुद्दां सर्व केलें फॉर वास्को म्युन्सिपालिटी. आनी जवळ जवळ आयज 21 वर्सां जालीं ह्या पॉलिटिक्सान आसा हांव. आनी 2 टर्म हांव कावन्सिलर म्हणून इलेक्ट जाल्लो आसा आनी हो म्हाजो 3रो टर्म. आनी ते 3ऱ्या टायमान हांवें अशेंच केन्ना पळोवंक ना की म्हाजो वॉर्ड लेडीज जाला म्हणून हांवें खंयच्या दुसऱ्या वॉर्डान जम्प करूंक ना. सतत 20-21 वर्सां जालीं हांव म्हाज्या वॉर्डा पुरती काम करीत आसा. म्हाज्या वॉर्डाचे सपोर्टरांकूच घेवन काम करीत आसा. म्हाज्या वॉर्डाचें सूख दूख म्हाका खबर आसा. आनी एक मेन हेतू सांगूंक सोदतां की हे जे कावन्सील इलेक्शन हांव झगडटां तें निमाणें कावन्सील इलेक्शन झगडटलो. कित्याक हेच्या फुडें अशें जावपाक जायना की सदांच दिपक कित्याक आमच्या वांगडा तूं पळयता आसतना म्हाजे सदांच कितले लोक भोंवता हांगा. म्हाजे कार्यकर्ते इतले वांगडा भोंवता. म्हाजी टीम इतली बरी आसा हांगा. हांव एंगस कावन्सिलर म्हणून इलेक्ट जाल्लो हांगा. आनी मागीर हांव एंगस चेअरपर्सन सुद्दां म्हणून इलेक्ट जालो इन ऑल ओवर इंडिया. तेन्ना 2004 आनी 2000 हांव कावन्सिलर म्हणून इलेक्ट जाल्लो. तेन्नाचो चीफ मिनिस्टर बाब मनोहर भाई पर्रीकर हेणीन म्हाका फेलिसिटेट केल्लो एंगस कावन्सिलर आनी एंगस चेअरपर्सन म्हणून की म्हाज्या वॉर्डान एक मेजर प्रोजेक्ट येता. जेन्ना हांव 3 वर्सां लास्ट टायम चेअरपर्सन म्हणून सर्व केलें. आयज पासून म्युन्सिपालिटीन कोणूच 3 वर्सां सर्व करूंक ना. हांव 3 वर्सां सर्व केलें आनी म्हाका टॉपल करूंक ना. हांवें रिजायन दिलें. पूण 3 वर्साच्या काळान हांवें एक म्हाज्या वॉर्डान एक बरो प्रोजेक्ट हाडलेलो आसा. तो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट फायनल टेंडर प्रोसेसीचेर आसा. लास्ट चीफ मिनिस्टरान बापा प्रमोद सावंतान ऑलरेडी ते फंड ट्रान्सफर करून आनी हे घातलेले आसा. आनी ते घातलेल्या उपरांत तो प्रोजेक्ट आमचो तयार जावपाचो आसा. आनी म्हाका दिसता हे टेंडर जाल्या उपरांत रोखडोच तो आमचो प्रोजेक्ट तयार जातलो. हो मेजर प्रोजेक्ट. ज्या कारणान बायणां वासियांक सगळ्यांक एक 2 हॉलां गावतलीं. बायणान आमकां हॉल ना, लग्नाचे हॉल ना. 2 हॉलां आसतलीं. एक AC हॉल, एक नॉन AC हॉल. आनी दुसरो मेजर प्रोजेक्ट म्हणटा तो बायणा ब्युटिफिकेशन ऑफ गार्डन. तोय जावपाचो अंडर MP लेड फंड. वोटींग हो इंडिविज्युअल रायट, फंडामेंटल रायट. वोट कोणीनूच पिड्ड्यार करपाचो न्हू. हो म्हाजो एक रिक्वेस्ट. वोट वेस्ट करूं नाका. रायट मनशांक तुमी वोट करा. 23 तारखेक इलेक्शन्स आसा. तुमी जे SOP मांडलेली आसा गव्हर्मेंटान, सोशल डिस्टन्सींग पाळपाक जाय, सॅनिटायज करपाक जाय आनी मास्क हे कंपल्सरी घालपाक जाय. ताका ते तुमी पाळून तुमी वोटींग करपाक येवपाचें. इतलीच म्हाजी नम्र विनंती तुमकां सगळ्यांक. म्हजें नांव शलाका कांबळी आनी हांव सिटी वॉर्ड म्हणल्यार वॉर्ड नंबर 13 हांगा कॉन्टेस्ट करता. आनी हांव BJP पॅनलांतल्यान बसलेलें आसा हांगा आनी कॉन्टेस्ट करता. कालूच सरान हांगा म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आसा फ्रॉम BJP पॅनल. आनी इतली वर्सां जाली की हांव सोशल फिल्डान हांव काम करतालेंच. आनी हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता जे वोटर्स हांगचे आसा सिटी वॉर्डांतले तांचे कडेन सगळ्यां कडेन मागता की तेंच्यांनी सगळ्यांनी म्हाका हांगा सपोर्ट करचो, वोट करचें. आनी एक तुमचें जें डेवलॉपमेंट हांगा जाल्लें ना, ही जी गल्ली आसा ती गणपत गॅरेज आनी ही सिटी वॉर्डाकूच पडटा. आमी पळयल्लें की सिटी वॉर्डान इतलें डेवलॉपमेंट हे ते सगळें आसा. पण ही जी गल्ली जी आसा, ही गणपत गॅरेज जी गल्ली आसा ती सिटी वॉर्डानूच पडलेली आसा. आनी 5 वर्सां जालीं ह्या सिटीन ह्या पार्टान आमी कांयच काम केल्लें ना. डेवलॉपमेंट कांय जाल्लें ना. तुमी आयज पळयलें आसतलें हांगा की गटर कशें आसा. गटर बांदूना तें सोडूनच घाल, बट तें क्लीन सुद्दां केल्लें ना. सो तें सगळें करपाक लागून हांव सगळ्यां कडेन मागता की हो जो पार्ट आसा तो सिटी वॉर्डानूच पडलेलो आसा. आनी ते करून घेवपा खातीर तुमकां सगळ्यां कडेन मागता की तुमी म्हाका भरघोस मतांनी विजयी करचें. आनी म्हजें जें सिम्बॉल आसा तें एरोप्लेन आसा. तरेचे जे लोक आसात ते थंय रावतात. कित्याक जर तेंचो जो हें आसा बिजनस जो आसा तो नुस्त्याचो आसा, सो ताच्या खातीर ते थंय रावतात हांगा. फिशींग कम्युनिटी हो बेल्ट फूल जो आसा न्ही तो सगळो फिशींग कम्युनिटीचो आसा. हांगा सूक्ष्म म्हणल्यार कित्याक तांची घरां हांगा ती लिगल आशीच ना. आनी ती जावपाक जाय जाल्यार सुद्दां आमकां MLA कडेन ताजो हें करचें पडटलें रिक्वेस्ट. आनी तांचो एक प्लॅन आसतलोच त्याच्या बरोबर.
हांव सगळ्यां कडेन मागता हांगा सगळे जमिल्ले आसा आमचे तसो पळोवपाक गेलो जेन्ना आमी डोर टू डोर जेन्ना आमी वयता लोकां कडेन तेन्ना सगळे आमकां इतलो बरो रिस्पॉन्स दिता की सो त्या हितूनच्यान त्या रिस्पॉन्साचेर हांव कॉन्फिडन्स आसा की हांव ह्या इलेक्शनाक हांव जिखतलेंच आनी म्हाजो तोच कॉन्फिडन्स लेवल घेवन हांव फुडें वचपाक सोदतां आनी येता ते 23 तारखेक सगळ्यांनी म्हाका भरघोस अशा मतांनी जिखून हाडचें आनी म्हजें जें चिन्ह आसा तें आसा एरोप्लेन हांव सगळ्यां कडेन मागता की म्हाका सगळ्यांनी जिखून हाडचें. माझे नाव अमय चोपडेकर हांव वॉर्ड नंबर 18 कंटेस्ट करता. म्हाजो सिम्बॉल जावन आसा एरोप्लेन आनी हांव आमचे कार्लोस आल्मेदा आमचे ऑनरेबल MLA ऑफ वास्को तेजे पॅनलाक हांव तेजो कॅन्डिडेट आसा. 2016 म्हाका जो आमचो MLA आहा वास्को कार्लोस आल्मेदा तेणे म्हाका वास्को युवा मोर्चाचो जनरल सेक्रेटरी म्हणून अपॉयंट केल्लो. सो तेजे अंडर हांवें वास्कोन ऑलमोस्ट एक 4 वर्सां काम केली. तितून हांवें जे आमचे युथ्स आसा तेंचे हांवें जॉबाचे खुबशे इशू आहा ते सॉल्व केल्ले आसा. खुबशे हांवें ओवरऑल वास्कोन हांवें खूब लोकांक प्रायवेट सेक्टर आनी गव्हर्मेंट सेक्टरान जॉब केल्ले आसा. तशें म्हाजो डॅडी अनिल चोपडेकर आनी म्हाजी मम्मी अनिता चोपडेकर तेमी दोगांय कावन्सिलर आसले 10 वर्सां पयलीं. हांव वॉर्ड नंबर 17 काम करतालो तेन्ना खुबशे जे आमचे गार्बेज एरिया आसा तेका डार्क स्पॉट म्हणटा तेका हांवें प्लेईंग ग्रावंड केल्ले आसा. खुबशे सिटींग स्ट्रक्चर केल्ले आसा ते खुबशे हांवें काम केल्ले. लास्ट 5 years काय काम जावना. सो आयज हांव फुडें सरला आनी ऑलमोस्ट म्हाका 1 वर्स जालें हांव एरियान काम चालू आसा म्हाजें. तशें हे एरियाक जे खुबशे जे स्टेप्स आसलेले ते इम्प्रॉपर आसले सो हांवें तो स्टेप्स केला. खुबशे रोड आसले सारके नासले सो हांवें ते सिमेंट कॉन्क्रीट घालून हांवें फूल एरिया जो सायनगर एरिया आसा आनी फकीर गल्ली तो हांवें डेवलप केल्लो आसा. ऑलमोस्ट म्हाका 5-6 म्हयने जाले हांव भोंवन एरिया फूल डेवलप केल्लो आसा. तसो की आमचो आनी एक एरिया आसा पार्ट नंबर 29 मंगोरील तोय बी हांवें खूब वर्सां 10-15 वर्सां जालीं रोड नासलो तो हांवें ते आमचे लोकां खातीर तो हांवें एक रोड केला. आयचे दीस तांकां कांय प्रॉब्लम जायना. ऑलमोस्ट हांवें आतां म्हाका ऑलमोस्ट जालें 1 वर्स जालें हांव हांगा येत आसता आनी ही म्हाजी एक फॅमिली जावन आसा. आनी हांवें हांगा प्रत्येक जे लोकांचे घरान जे स्किम्स ना जे जशे की गृह आधार आमचे जे सिनियर सिटीजन कार्ड आमचे हेल्थ कार्ड लाडली लक्ष्मी जे हांगा लास्ट 5 years हांगा जे आमचे आसले एक्स कावन्सिलर ते 5 वर्सां ते आमचे वॉर्डान येवंक ना. सो हेच लोकांनी म्हाका एक हे केलो की आमी एफर्ट तूं राव आनी तेमी म्हाजें काम पळयल्लें आसा तेमी म्हाका एफर्ट सपोर्ट केला. हांव 1 वर्स तेंचे हावस टू हावस भोंवन हांव पर्सनली लोकांच्या घरान वचोन तेंच्यान गृह आधार केल्ले आसा लाडली लक्ष्मी खुबशे लोकांनी सिव्हिलायझेशन केल्ले आसा आनी जे गव्हर्मेंट स्कीम आसा हांवें ते घरान पावयल्ले आसा जे की लास्ट 5 years हांगा कांयच जावं नासलें. हांव आमचे जे वॉर्ड नंबर 18 जे म्हाजे सपोर्टर्स आसा म्हाजे भाव म्हाजी भयण हांव तांकां मागता की तुमी 23 तारखेक आमचे निवल KG स्कुलान आमचे वोटींग आसतलें. तुमी सगळे भायर सरा आनी म्हाजो सिम्बॉल जावन एरोप्लेन तुमी सगळे म्हाका सपोर्ट करा म्हाका हेल्प करा. हांव फुडलीं 5 वर्सां तुमच्या वांगडा आसतलो. तुमचे एवरी तुमचे जे प्रॉब्लम आहा ते हांव हे करतलो आनी तुमी भायर सरतना तुमी सोशल डिस्टन्स मेंटेन करा. तुमी मास्क घाला सॅनिटायझर यूज करा. हांव श्रद्धा माले हांव वॉर्ड नंबर 21 मोर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक कंटेस्ट करता. म्हाजो सिम्बॉल जावन आसा बॉल. म्हाजो वॉर्ड 21 म्हणजे शांतीनगर आनी निवाडे म्हणजे हाफ दाबोलीम आनी हाफ वास्को. हाफ म्हणच्या पेक्षा 70% वास्को आनी 30% दाबोलीम अशें जावन आसा. हांव रावपी लोकल म्हणजे ल्हानासून व्हड म्हाजो जन्मय हांगाच जाला आनी म्हाजे ल्हानासून व्हड म्हाजी शाळा सगळे कॉलेज सगळें हांगसरूच जाला. सो म्हाज्या वाड्या खातीर म्हाका एक कितें तरी करपाची अशी उमेद आसली. उमेद एज इन सोशल वर्क करपाची म्हाका आवड आसली. हे एक BJP पार्टी थ्रू जावपाक शकता म्हणून हांव एक कार्यकर्तो म्हणून 2006 साला पार्टीन सदस्य जाल्ले. तेच्या नंतर युवा टिमीन हांव जॉयन जालें सेक्रेटरी म्हणून. मागीर प्रमोशन स्टेट एक्झिक्युटीव मेंबर म्हणून म्हाजें एक 2-3 वर्सांनी प्रमोशन जालें. काम करपाची आवड पळोवन सरान म्हाका एक संद दिला लोकां खातीर काम करपाची आनी हांव आमचो 21 वॉर्ड लेडीज जाल्ल्या कारणान हांवें ती एक ऑपॉर्च्युनिटी घेतली. 23 तारखेक इलेक्शन आतां एक 8 दीस उरला पूण आतां कोविडाचे हे वाडत आसा पेशंट्स वाडत आसा पूण खंय तरी म्हाका दिसता हे इलेक्शन हे एक प्रोसिजर आसा तो आमी चड दीस आमी ताका हे होल्ड करपाक शकना. सो
सो आमी जायते म्हणजे इम्पॉर्टंट आमचे SOPs येयला ते सगळे फॉलो करून मास्काचो वापर करून टायम टू टायम म्हणजे टायम सोशल डिस्टन्सींग करून सगळे प्रोसिजर फॉलो करून आमी वोटिंगाक वचपाचें. जी बायलां आसा तांकां थोडे म्युन्सिपालिटीचे स्किम्स आसतात जे हांव तांकां ट्राय करतलें तेंच्या पर्यंत पावपाक. अशें ना की पयलीं जावंक ना, खुबशे स्किम्स तांकां ऑलरेडी आमी दिल्लेले आसा, पूण आतां बऱ्या रितीन तांकां फुडें काडपाक हांव एक बायल मनीस आसल्या कारणान हांव तेंचे प्रॉब्लम्स बऱ्या रितीन समजूंक शकता, तांकां बऱ्या म्हणजे तांकां प्रोत्साहीत करपाक शकता बऱ्या कामांक फुडें सरपाक जाय. माझे नाव यतीन कांबोलेकर आणि मोर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलचे वॉर्ड नंबर 20चो हांव आयज एक कॅन्डिडेट जावन आसा. म्हाजो सिंबल जावन आसा बॉल. गेल्या टायमार हांव 2015 ते 2020 वॉर्ड नंबर 21चो कावन्सिलर म्हणून हांवें काम केलें. थंयच्या लोकांनी म्हाका निवडून हाडून ती काम करपाची संदी म्हाका दिली. हांव ही ऑपॉर्च्युनिटी घेता म्हाज्या सगळ्या वॉर्ड नंबर 21 लोकांक देव बरें करूं म्हणपाक की म्हाका तेंच्यांनी खंय तरी एक प्लॅटफॉर्म दिलो आनी म्हाका काम करपाची संदी दिली. आतां वॉर्ड नंबर 21 हो रिजर्व जाल्लो आसा फॉर वुमन. सो आतां म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा वॉर्ड नंबर 20 काम करपाची. वॉर्ड नंबर 21 तशें हांवें भरपूर काम करून काडलेलें आसा. जशें पेवर्स सगळ्या वाठारांत आमचे गटर्स थोडे हांवें कन्स्ट्रक्ट केले. मागीर आमचे ज्यो इलेक्ट्रिकल वायरी ज्यो आसल्यो लोकांच्या घरा वयल्यान वयताले पावसान तांकां शॉक येताले, ते नवे पोल घालून ते शिफ्ट करून घेतले. रस्तो आमचो हॉटमिक्स करून मेन रस्तो जो आसा गोवा शिपयार्ड टू लास्ट ऑफ निवाडे पर्यंत तो आमच्या आमदाराच्या हेल्पान तो आमी हॉटमिक्स करून घेतले. आनी एक 2-3 मेजर ब्लॅक स्पॉट्स जे जाग्याचे सगळे लोक कचरे उडयताले तो ब्लॅक स्पॉट्स हांवें क्लीन करून थंय पेवर्स करून घालून ते सुद्दां हांवें ब्युटिफाय करून घेतले. अशी वेगवेगळी कामां हांवें वॉर्ड नंबर 21 कंप्लीट केल्ली आसा. आनी आतां ती सेम त्याच रितीन हांव काम वॉर्ड नंबर 20 करतलो अशी म्हाजी इच्छा आसा. आनी वॉर्ड नंबर 20च्या लोकांनी म्हाका ऑलरेडी म्हाका फूल तेंको दिल्लो आसा. जसो हांव डेली आमच्या हावस टू हावस भोंवता आसतना जशें म्हाज्या वांगडा म्हाजे कार्यकर्ते म्हाजे सपोर्टर सगळे म्हाज्या वांगडा डेली आसता आनी तेज्या वयल्यान म्हाजी विक्ट्री ही निश्चित आसा. दुसरें म्हटल्यार म्हाका साथ दिला म्हाज्या वास्कोचे लाडके आमदारान कालूस आल्मेदान. तेणी जे पॅनल घातला ते एकदम क्लीन आनी एफिशियंट लोकांक तेणी सिलेक्ट केल्ले आसा, जे लोकांनी काम करून दाखयल्लें आहा लोकांक सगळ्यांक. कोवीड पॅन्डेमीक टायमाचेर तुमी पळयलां आसतलें लोकांक कितको त्रास जालो, पण त्या टायमाचेर सुद्दां आमी जे काम केलें जशें आमकां मागीर ग्रॉसरी डिस्ट्रिब्युशन आसूनी, टेस्टींग आसूनी, मागीर थर्मल गन चॅकअप आसूनी, एक 2 जाग्याचेर आमच्या थंय आमकां ल्हानशे कंटेनमेंट करचे पडले. जाल्यार त्या टायमाचेर तेंचे अरेंजमेंट आमी लोकांचे थंय केले. ते कोवीड-19 अजून वचोंक ना, सेकेंड वेव तितकीच डेंजरस आसा. सो तुमी सोशल डिस्टन्सींग मेंटेन करचे, मास्क घालचे, हँड सॅनिटायझर यूज करचे आनी आपली स्वताची काळजी घेवन हे इलेक्शनान भाग घेवचो. तेज्या शिवाय तुमी आपल्या लायफाची रिस्क घेवप ना. तेज्या लागून सगळ्यां कडेन परत एकदां मागता की तुमी स्वताचो केअर घ्या आनी हे इलेक्शनान केअर घेवनूच भाग घ्या. देव बरें करूं. आम्ही लॉन्च केलं स्टेबल कावन्सिल लॉन्च द चीफ मिनिस्टर आनी द पार्टी प्रेसिडेंट. आयज म्हाका सांगपाक लोकांक स्टेबल कावन्सिल दिवपाक लोकांक इट इम्पॉर्टंट. आनी कित्याक लागून इम्पॉर्टंट बिकॉज आमचो गव्हर्मेंट लोकल गव्हर्मेंट आमचो सेंट्रल गव्हर्मेंट आमचो now 15 फायनान्स मनी इज will come. हिंगा लोक खूब जाणां उलोवपाचे बट स्टेबल कावन्सिल इम्पॉर्टंट. लास्ट टायम 5 वर्सां दिले आमी. फर्स्ट 3 years we gave stable council. After that there was some instability in the council. That's why this time it is more necessary that we give Vasco a stable council. See, projects are many in the pipeline. Some projects work will start very shortly. एक फिश मार्केट, एक म्युनिसिपल बिल्डिंग स्टार्ट जालें आमचें. ते म्युनिसिपल बिल्डिंग ते लोक म्हणटा जावपा ना आमचें. आतां म्युनिसिपल बिल्डिंग त्रास जाता लोकांक. थिंग लिफ्ट येतली. लिफ्ट पीपल who can't walk properly, they can go by lift up. लोकांक त्रास जाता आतां. See, municipal building is a major project of us. Fish market will start maximum 15 days to start. Any come multi-store parking in the city, multi-store parking behind the court, very important. The parking in the city. And then we have got other things also in line, like Swatantra Path will be developed. Other roads are all the roads are hot mix of us.
काम झालं किती लागून काम झालं आमचं गव्हर्नमेंट झालं I have not objected any works. See, now the city council was not working with me, but whatever proposal of his, I have clear. We have not been objected. See, Kam Zapa is important that the ward councillor, the MLA, and all should work together. MP, see, even now under MP for I was some ground. He said, okay. See, I have to work with my MP, the councillor to work with the MLA, whoever it is. That's why important point. Makai local sanpai was. आपके बात करो का. 25 वॉर्ड है मुर्गा 1 to 9 1 9 वास्को दाते 21 आणि देन हेन 4.5 वॉर्ड दाबोलीन इट वेरी इंपॉर्टेंट that 25 to 25 हम जिंक पाए पाटी see one more major factor is we are in a bad state in Goa because the virus at the virus started then people are scared all over Goa but we have taken the lead some few councillors of my like Frederick Yatin काम केला दीपकान काम केला we other councillor have given eggs given milk packet put on Facebook see that time was the major see we have got I got one machine in my office you can see the machines one machine to sanitize the buildings we have done that see there's a major role second is flooding part आता तरी आमचं काम स्टार्ट केलं already आता there's no council but I started to work to the department that the link is very important. The councillors, the MLA should work hand in hand. Virus started the main epicenter of the virus in Goa is in Mangur. Today I am proud. I can't say, but I'm saying it's a big achievement that nobody has died from Mangur camp. That itself is a big achievement. From Mangur camp, nobody has died because of virus. See that is we have gone to micro level. We have convinced people to become wash hands. To keep safe distance. See, Mangur, there have been no death in Mangur main area. See, this itself is a big achievement for us, for me and my workers. See, I made allegations against the ex-council. सप्ताह टाइम लोकांना पैसे दिले. दामबाबा नावान पैसे घेतात. दामबाबा जेवढा बाहेर येऊन सांग आपल्याला पैसे येऊन ना. That is very important. See, if you give a clean council, people see today people have to go and pay money and do their work. It's wrong. I मुझे ऑप्शन था बुर्ग तो लगा तो बुर्ग हेल्प करता लगा मुन्सिपल why am I do that? I may not do that. See, municipality they should work in a good manner, good clean manner. See, we are working as a team. Message must go to आके लोगों का message वास्पा है कि बाबा हमें team work करते हैं. And team work के लिए there will be see one more thing that I am happy that मुर्गा तालुका 4 आमदार हैं. 4 आमदार अलीना कुट्टाडे मवीना दाबोली Kalu Vasco, same manner we have to give 25 watts to the people of Vasco. मुझे विनती लोका आम का वोट दे for work in the city.